Total three candidates were there: Cressy Sertorio Fernandez, Bina Mohan Kulkarni, and Nidhi Raj Malvankar. Out of them, Nidhi Raj Malvankar withdrew her this nomination. Then we had the election voting of Cressy Sertorio Fernandez and Bina Mohan Kulkarni. Cressy Sertorio, she polled 3 votes, and Bina Mohan Kulkarni polled 8 votes. So finally, Bina Mohan Kulkarni is the Sarpanch of Doubly Digarpati. All my supporters, all my panchang faith in my faith, दाखल बद्दल some things. आणि पहिली म्हणल्यार आमी डेव्हलपमेंट आणि बेटरमेंट ऑफ दीस दवरली आणि आमी सदांच दवरले लोकां बरोबर आसतली जे लोकांक जाय तें सामकें जाय आसतलें आणि फूल आमचे MLAचो आमकां फूल सपोर्ट आसा डेव्हलपमेंट करपा खातीर आणि MLAन सांगलां तुमकां कितें जाय तें आपूण करतलो आपूण सदां तुमच्या फाटल्यान आसतलो आणि MLA घेतले शिवाय आमी कांय करपाकय शकना हांगा त्या खातीर आमी सदांच जे लिगल आसा सदांच आमी लिगल जातले हांगा कितें म्हणटा ते पंचायतीन इलिगलाक आमी मातशें सुद्दां सपोर्ट करपाना किती डेव्हलपमेंट उरला ह्या पंचायतीन डेव्हलपमेंट लोकांक जे कितें जाय तें आमी करून दितली लोकांक म्हणजे खूब लोकांची कामां आसा पयलीं म्हणल्यार आमगे गार्बेज इश्यू मेन तें आमी क्लियर करपा खातीर खूब प्रयत्न करतलीं सगळ्यांक ज्या ज्या कोणाक ऑफिसरां मेळपा जाय थंय वचून सगळें गार्बेज इश्यू पयलीं हातान घेतली मागीर जे कोणाची बारीक बारीक पंचायत लेवलार सगळी बारीक बारीकच कामां आसता न्ही ते खंय गटर्स ना हें ना तें ना कितें पंचायत आमचे मातशें रिपेर मेंटेनन्स आसा हॉल मेंटेनन्स तें सगळें करतली एज्युकेशन आमी लोकां बरोबर आसतली जे लोकांक जाय तेंच आमी करतली कित्याक आमकां लोकांक निवडून दिलां सो लोकां बरोबर आमकां रावपा जाय एज्युकेशनाक तुमगेलो हें आसतलो सपोर्ट आसतलो जे लोकांक जाय तें लोक आमकां सांगलें करया आमी करपा रेडी आसा लोक ना आमी फक्त लोकां बरोबर आसतली